उभी राहूया. Sentuhan surya, mentiran surya, kita kau madu, duka esita, angci tuwe butulia, sedenya pasu, lekam bidita, diwasi karsa, bapui mukar tuang susawu. Rata yang kau sedari muka, suka duka tiup kau sama yang subur pun sabarna. Sentuhan surya, mentiran surya, kita kau madu, duka bersita. Butulia setenya pasu lekam bidita diwasi karza. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समेन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. आता सातोळ्यांतलो सणवार जावन आसा. आज आमी आयकता कितें म्हळ्यार आपोस्तलांनी एक असर्यां केलें, तोंड्याक सलासां केलें. तेन्ना ते फारिझेव कुबळ्ळे आनी तुमी ताच्या नांवी उलोवंक नजो म्हळें. तांणी जाप दिली, तुमी सामका सांगा, देवाक आमी आयकोनचें सामागी तुमकां आयकोनचें सामा. आमी कितें पळयलां, आमी कितें देखलां, आमकां कितें प्रेरण जालां तें आमी उलयता आनी तुमी आडायतात. आमी केदींच हें उलोवचें रावोवचें ना म्हणून. हें हांव सांगता कितें म्हळ्यार आज ही परिस्थिती तीच. तांकां आपोस्तलांक भियान थंड राव येते आसलें, पूण ते उक्ते सांगतात, धैर्य घेवन सांगतात. तसो आसलो तांचो भावार्थ. तसो भावार्थ आमकां मेळूं दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी भेटोवचे मीस सरस देवाक मांडचे खातीर आमची पदकां आमी घालतेपणी वळखून घेवया. हांव पदकी सर्पदेदा देवाक तुमकां भाव भयणो म्हजो नांव सोडून सांगता, मनाची तोंड तोंडाव सोडून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून देव सुद्दां समकार मोरी सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणो तुजे खातीर आमच्या सरीस देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सर्पदेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससाच्या जिविता पावो. आमेन. आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वीस देवा सद्गुणाया सद्गुणगार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा बसून आमी तुका वखणता. सुमया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता
सुमया देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा तुझे कृपा मनशाचे शुभामपणान वतोन तुझ्या भावार्थ सजमा आमी वाडयता पवित्र स्नान नवो जल्म दिवन तुजी भुरगीं जावंक तुवें आमकां वेंचून काडलाय तर आमचे तुजी दाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या जिवितांत ससनाक आमकां तूं सुखेस्त कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. धमदुताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेद्रू आनी सुवांव शिकाप नातलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात ते पळोवन नितीसभेचे सांदे विजमीत जाले. पूण ते जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. गूण जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी सुवांव सांगाता उबो आसलो आसता तांचे विरोध उलोवंक तांकां कांय वाट मेळ्ळी ना. देखून तांणी तांकां सभेसालांतलें भायर वचूंक फर्मायलें आनी ते आपणा इतल्याक आलोचन करूंक पडले. ते म्हणाले ह्या मनशाक आमी कितें करचें. तांचे वरवीं एक वर्ते असर हें जालां ते जेरुसलेमांतल्या सुमेस्त निवास्याकी कळीत जालां आनी आमच्यान तें न्हय म्हणूंक जायना. पूण ही खबर लोकां मदें आनीक चड विस्तार नाशे जेजूच्या नांवान ह्या फुडां खंयच्याय मनशा लागीं तांणी उलयनाये म्हणून आमी तांकां बेश्टायचे. देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयलें आनी खंयच्याच संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाये आनी शिकोवन दिनाये म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली. पूण पेद्रून आनी सुवांव तांकां जाप दिवन म्हळें देवा मुखार खंयचे सोमा देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे सोमावे हे तुमीच समजून घेया. आमी कितें देखलां आनी आयकलां ते परगट करिनासतना रावोवंक आमचे वरवीं जायना. तितल्यार नितीसभेच्या संद्यांनी तांकां बरें बेश्टायलें आनी वचोंक सोडलें. तांकां शिक्षा लायते म्हळ्यार लोकां निमती खंयचीय वाट तांकां मेळ्ळी ना. कित्याक घडलेले संगते पासून सगळो लोक देवाक होगलाप दितालो. देवाचे उतार हे देवाचे वडुतकार. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. सर्वेस्पर म्हजें बोळ ताणें म्हाका सुटका दिल्या देखून ताचें किर्तन हांव गातां. आयका भक्ताच्या तंबांनी जातात ते संतोषाचे आनी जैताचे उल्हास उद्गार सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रां केल्यान. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलां ताच्या उजव्या हातान महत्कारां चलयल्यान. हांव मरचो ना हांव जिवंत रावतलों आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका कठिनायेन चलयलें तरी ताणें म्हाका मरूंक सोडलें ना. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. नितीवंत भितर सरता तो दरवटो म्हाका उगडा. भितर सरून हांवें अर्गां दिवच्याक हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. हांतल्यान नितीवंत मात्र भितर सरतात. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सोडवंदर जालोय देखून हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्परा. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका आयकलोय. उद्गार. Ah
Alleluia. 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 दिसो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी बघया. Alleluia. 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 सर्वेस्पो तुमचे सवय असो. कितके सोय असो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. आयतरा सकाळी भू फंत्यार जिवंत उठलेलो जेजू पयलो मोरी मगदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे तावन 7 दिवसां आनी धांवडा येयल्ले. तिने वचून ती बरी कबार जेजूच्या सांगात्यांक सांगली. तोळ ते खंतीन रुदान करनासले. तो जिवंत आसा आनी आपणा दिश्टी पडला म्हणून तिणें सांगलेलें तांणी सतमान दिलें ना. उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक ते नाडक सांगाता सोलून वेताना परकी रुपार तो दिश्टी पडलो. तांणी वचून हेरांक खबर दिली पूण तांचें कोणेंच सत मानलें ना. शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या विश्वासा आनी काळजाच्या दारुणाय पासत तांकां तो दुर्सालो. कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत तांकां पळयल्ल्यांक ते पातयेले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणलो संवसाराच्या सर देसांनी वचा आनी सर रस्त्याक सुवार्ता परगट करा. देवाचें उतार हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आयच्या पयल्या वचपाक आनी दुसऱ्या वचपाक संबंद आसा. कितें म्हळ्यार आपोस्तोल तांकां दग दितना बेश्टायतना आनी तांणी उलोवणो जो क्रिस्ताच्या नांवी उलोवणो जो म्हूण श्रेश्ठ ह्या कसो तांकां फरमायतना म्हणटात तुमी आमकां सांगा आमी देवाक आयकोवचें गी तुमकां आयकोवचें. कित्याक ते देवाच्या नांवान आसले याजक ते श्रेश्ठ याजक. तुमी आमकां सांगा आमी देवाक आयकोवचें गी या तुमकां आयकोवचें. कितें आमी देखलां कितें आमी पळयलां कितें आमी भोगलां तें आमी उलयता. हें उलोवचें आमी रावचें ना. तसो अर्थ कितें? वय सरेस्पर देवान आमकां भावार्थ दिला. आमी पास्कांच्या मिस्तें समरवता आसतना त्या भावार्था विशीं आमी चिंतूंक जाय आनी भावार्थाक साक्ष दिवंक जाय. आज आमकां कश्ट येता वय उलोवंक जायना कळटा वय. पूण जत चरित्र्याचे बूक आमी उक्ते करून पळोवंक जाल्यार तेन्ना तांणी भोगुल्लें आतां आमी कितें भोगता ताका सरी केल्यार आतां भोगचें तें कांयच न्हय. एक मूय साबुल्या वरी तेन्ना ते तांणी माट्यांनी जियेताले लिपोवन जाल्यार तांणी उलोवचें रावोना. कित्याक तांचो भावार्थ तीर आसलो. आतां वांजेलाक या आमी. वांजेलाक सांगता पळया तो पयलो मोरी मगदलेनाक दिश्टी पडलो. तिणें वचून आपोस्तलांक सांगलें तो जिवंत आसा म्हूण. तांणी पातयेलें ना. पळया परतून परतून उतार तें जिवंत आसा पूण ताणें सांगलेलें तें सत मानलें नात. दुसरें दोगा आपोस्तलांक एम्माऊसच्या वाटेर दिश्टी पडलो. तांचे लागीं उलयलो पयस पुस्तक तांकां उक्तें कर सांगा लागलो पूण ते पातयेले नात. तिसरें तेस आपोस्तोल सांगाता भियान लिबोवन आसले तांचे मदें तो रावलो
पूण ते पातयेले नात तांचे काळीज दारूण जाल्ले पातयेले नात आनी निमाणे तो सांगा लागलो आतां पळया संवसार असल्या 6 देशांनी तुम्ही वचा 6 रत्नाक सुवार्ता परगट करा ते पातयेले नात कशे परगट करताले एकल्यान आसले मात्र दिवे शिवाय नातले दिवंक जाता गी वय स्वामी जेजू जाणा आसलो कित्याक ते पातयेले नात गी म्हळ्यार पुनर्जिवंतपण म्हळ्यार कितें म्हूण तांकां समजून नातले आमकां जाल्यार समजूंक पावतना आतां जाल्यार समजना पुनर्जीवन म्हळ्यार कितें गी म्हूण आमी चिंता मरणा उपरांत उठचें म्हूण तितलेंच न्हय तें हो मिस्तें भोव अदीक मिस्तें जावन आसा आमकां पुनर्जीवनपण जिवंक जाता गी म्हणलें सवाल जाता जाय जैस वर्सान वर्स हें फेस्त पास्कांचें फेस्त आमी करता पोरूय केलां ताच्या आदल्या वर्साय केलां देवान बरें केल्यार येवच्या वर्साय करतले हांव पूण वर्सान वर्स आमी पुनर्जीवनपणाच्या जिणेंत वाडोवन येता हांव गी म्हणलें सवाल एक आमी निशेव करया ह्या वर्सा आमी पुनर्जीवनपण संभ्रमला जाल्यार जियेता तर जाल्यार आमचे एका विश्वाची आमी जागृताय धरया आमी 70,000 सुखी करच्यो आमच्या जिबेन आनी उलोवण्यान पुनर्जीवन जाल्लो मनीस जेजू क्रिस्त वा अपोस्तल वा मरी आपणाच्या उलोवण्यांत केन्नाच पाताक करिना त्याच पुनर्जीवनपणांत आमी वांटेली घेता तर आसतावन येवच्या वर्सा म्हणसर आमची जीब आमच्या तोंडा भितर दवरूंक आमी प्रयत्न करया शिवाय बरें उलोवंक भावार्थ प्रसार करूंक शिवाय सत सांगूंक शिवाय आमची जीब आमी गळसोवची न्हय हें जावन आसा पुनर्जीवनपण शिवाय हाल्लेलुया म्हणल्यार पुनर्जीवनपण वय आसा वय पूण तें सुलभ ह्या प्रमाणे जियेले तर जाल्यार थोड्याच वर्सांनी आमी मोरच्या आदींच पुनर्जीवनपणाचे भाग आमकां मेळटले अशें सोम्यांचें उतार संवसाराच्या 6 देशांनी वसा 6 रत्नाक सुवार्ता परगट करा म्हूण आमच्या जिणेच्या रितीनच क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण रूप दिसतालें हेंच भाग आमी समेस्ता मेळोवन दी आमेन Buritaicha Urtyatisa Kani kuki unami Ayau bapa Wupundita Urtya mokan tutam Svikar tuke ye bapa Svikar tuke ye bapa Undu kuwasu Kasu Pulwang tisu Amca kestasu Bundu kuwasu Wainda kasu Pulwang tisu Amca kestasu Svikar kuru Ye Bapa Bertamasan Kristaca स्वीकार करू ये बापा बदल रक्तामासान क्रिस्ताच्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद देवापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मेमी आमच्या सर्वेस्पोर म्हणून घेवं सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमा वरवीं आमचे काळजां सदांच संतोष भरीत आसो आनी आमच्या खातीर मेल्ल्या आनी पूर्ण जिवन जाल्ल्या जेजूचे आनी पास्काचें बलिदान तुका दिसान दीस भेटोवंक आमकां आमच्या असक्त सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी ह्या भाशेन ससनाच्या संतोशाक आमी पावूं
या आमी कल्तपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतूय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासुया. वयशे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सयतय आमी तुका वाकानो फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तीम कालार तुझ्या महिमेची कीर्तनी वाकोवणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करचे. कित्याक जेजू जालो आमची पास्क बाली आमचे खातीर आपल्या रगात रीत आसा. तोच आमचो सेरोती जावन तुझे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मरलोलो आनी तो मरना पूण सदां जिवंत आसा. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलसता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सगळे दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या कुशेन कस्टमरान सुसंवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे रगात पातकांच्या मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसूद आनी सुमेस्त मनशां बसो ते वरावतलें हें म्हज्या उडासा करात. Bort so gut purgatoria. Sumia Jesu, तुझे मरण आम्ही समारता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही पुरगडता. तुझ्या जेजूच्या मानस आनी पुन्हा जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडोवची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काळजंतावण दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगास जाल्यार आमी समेस्तांक पवित्रत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विसरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यांचे ते आमच्या भाव भयणींचे काकोत कर. तांकां आनी तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेत सांची दया कर म्हणून मी मागता. हांव कार्मेरे देवाचे मागीर संगाती भगवान तुजे तिजो पती भगवान धर्मता आनी सरकळीन तुका मारल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जोरवें त्यांचे संगता त्याच जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्या आमकां शिताव तशी आमची पातकां गोज आनी आमकां ताळणी पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादाय करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या मागाणी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येण्या भरोशा नत्रयतले आमकां तुझ्या उदार काकुतीन सर पथकांचेर सुटय आनी सरकांत देवाटाय. कित्या राजपती तुजी पुतवेन महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशोर म्हण तिका शांती दे आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय राजर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमची सुवे आमी आसूं. आतां एकामेकाक शांती पाठवया. देवाची शिळये संसाराची पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराची पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराची पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा पयल्यान ती आमी समेस सुभागी. सुम्या ते म्हज्या उतरांची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.